एका याजकान आयतारा सांगुल्लो खंय शर्माव वयल्या आयतारा तोच सांगलो खंय देखून कोणें विचारलें फादर तुवें पोर सांगलो तो शर्माव आज परत्यान सांगलोय म्हणून देखून पाद्र्याक म्हणालो की वय पोर सांगलो उपरांत कांय बदलाप जाल्लो दिसूंक ना देखून आज परत्यान सांगाचें पडलो म्हूण कित्याक म्हूण समजल्यात न्ही आमी महिमा बापाक म्हणटा आसतना आणकी परत्यान बरो करून कुर्सासो गुर्त काडते आसा महिमा बापा म्हणटा आसतना आमी आमची तकली बागावची ते आमकां पयल्या दिसा हांवें तुमकां दुसऱ्या दिसा हांवें तुमकां सांगलां महिमा बापा म्हणटा आसतना आज उगडा आसतो वरया जावं मिसाच्या बलिदानांत देखून येवकरिस्ताच्या महाप्रार्थनाक वेच्या पयलें ते कितें म्हूण फाल्यां सांगता म्हळ्यार हांवें बेटोवणी आसा बेटोवणींत 3 विशेश अंश आसात एक पयलें जावन काणिकेचो पुरशांव ताचे उपरांत याजक आल्तारीर वेदी कितें कॉर्पोरल आमी म्हणटा तो तुवालो पातळावन वेदी तयार करता ताचे उपरांत बेटोवणेचे सुरवेलें मागणें देवाक आमची काणीक आमी हाजीर करची देखून वेदीक आमी काणिकेचो पुरशांव म्हणटना थोड्यो गरजेच्यो संगती तुमकां सांगच्यो पयले आमी हाडटा काणिको हाडटा आसतना आज सदांचो दीस म्हळ्यार नोवेनाचो दीस जाल्यार आज काणिकेचो पुरशांव ना फेस्ता दिसांनी तुमच्या फिरगजांनी तुमी पळयलां आसतलें आयताराच्या दिसा काणिकेचो पुरशांव आसता ताचे उपरांत फेस्तांच्या दिसांनी विशेश संदर्भांनी चिंत्या एक काजार आसा त्या दिसा काणिकेच्या पुरशांवांनी कितें आसता देखून गमन दिया गरजेचे थोडे विशय पयलें जावन एका काणिकेच्या पुरशांवांत अति गरजेचो अंश उंडो आनी वायन ताचे उपरांत काणिकेक आडुल्ल्यो हेर संगती जावं फळ वस्तू जावं रांदूय आनी कितें ताचे उपरांत आमी कलेक्ट करचें ओट्टू करचें इजमॉल आमी म्हणटा तो शब्द बरो सोबाना जाल्यार आमचें कलेक्शन दुडवाचें कलेक्शन ह्यो 3 संगती आमी चड करून काणिकेर हाडटा उंडो आनी वायन अति गरजेच्यो वस्तू हर एका दिसा आमी काणीक भेटयता पूण पुरशांव आयताराचो जावंक पुरो उरल्या दिसांनी आतां थंय पळय आल्तारीर येदोस मांडून दवरला आल्तारीर त्या दिकेन काल्स जाल्या उपरांत ल्हान वस्तू आसा उंडो आनी वायन उंडो बेखमीर आमी म्हणटा खमीर घालनातलो उंडो देखून खंयचोय उंडो जायना थोड्या फावटी आमी तुमी तुमच्या घरांनी कले फेस्ताचे संदर्भ आसात घरा काजार आसा तुमकां काणीक दिवंक मोण आसा कितें हाडचें म्हूण कळना आमच्या कडेन थोडी अर्ली स्टॉलां तल्यो अंगडी आसात थंयसर मेळटात आमकां वस्तू पूण तो उंडो खंयचोय उंडो जायना देव बरें करूं खंयचोय उंडो जायना मिसाकच म्हूण तयार करचो विंगडच उंडो आसा शुद्ध केल्लो तो दोडत्यान वाटून तांतले मेन आनी काण्ण गोवांचो शुद्ध उंडो ताचे उपरांत वायन खंयचोय वायन जायना थोड्या फावटी थोड्यांक खबर आसना खंयचो वायन दिवचो म्हूण तुमी जावं पुरो तुमच्या फिरगजेंत काणीक दिता आसतना तुमी दुडूय दिवयेत कोणी हांड दिता जाल्यार तुमकां वायनाची बोतलो कित्याक मिसाचोच इंगड वायन आसा मिसाचोच इंगड वायन तो कितें आनी पुरो आतां आमकां दाराळ वेळ ना विवर सांगूंक पूण तो मिसाचेत वायनाची इंगड बोतलो मेळटा कित्याक मिसाचो वायन दुसऱ्याच नमुन्यान तयार करूंक आसा आतां हे विशय हांवें तुमकां कित्याक सांगचें आमच्या भोंवतणीचे पंगडांचे आसात न्ही नाका जाल्ल्यो खबरो तुमच्या कानांनी घालतात थोड्यांनी सांगचें आसा तुमकां येदोसो तो उंडो दितात आनी क्रिस्ताची कूड म्हणटात ती कशी क्रिस्ताची कूड जावची सुरवेल्या सुमार 800 वर्सांक आमच्या क्रिस्तांवांनी तांच्या घराच येवकरिस्ताचो उंडो तयार केल्लो ते दळा लोक उणो आसुल्लो तांकां तयार करूंक जातालो ताचे उपरांत आमचो संको सोडलो आतां पळया तुमी 100 आसात हांगा सगळ्यांक आमी घरांनीच एका बकरे सारको उंडो तयार करी जाय म्हळ्यार जायना देखून तांणी थोड्यांक नमी हारले हो उंडो तयार करूंक आनी मस्तो लोकांक म्हणटा आसतना उंडो पातळ 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 जालो व्हड आसुल्लो ल्हान जालो आतां आमकां येदोसो मेळटा समजल्यात न्ही पूण जाल्यार तातूंत जेजूचे हाजीरपण खंयच्याच नमुन्यार उणें ना थोड्यांनी म्हणचे ते येदेशा उण्यांत कसो जेजू येता तुमी ती येदेशी गुळी खाण घेतात तातूंत तुमची भलायकी कशी बरी जाता देवाची सकत तीच ती जेजूच तो
वायनाच्या रुपारी थोड्यांनी म्हणसो वायन तुम्ही पळयशात जाल्यार थोडोसो वायन कित्याक ती आमची परंपरा जेजूनी वायन खान गेलो पूण खंयच्यान म्हण्यार उंडो वायन ताचे उपरांत येतात हेर खाणिको तुम्ही जावं पुरो रांदवई हाडटात फळू वस्तू हाडटात पवित्र सभा आमकां सांगता एका इगर्जेक ह्या आमच्या मदें आसलेल्या दुबळ्यांक उपकारचे तसली खाणीक दुबळ्यांक उपकारचे तसली खाणीक एक फिरगज आमच्या कोडयाळाचच लागशिल्ली फिरगज म्हाका खबर आसा थंयसर तांणी हाडुल्ल्यो काणिको पुरो मिसा उपरांत येलाम घालच्यो पयलें थोड्या वर्सां पयलें आनी तांतू मेळिल्लो दूड ती दुबळ्याक वाणताली देखून चड करून आमी चिंचे 2 एप्पलां 2 ऑरेंज हाडली म्हणटाने ती पाद्र्यापाक म्हणून जावं पुरो पाद्र्यापाच्या कितें जेवणा सालाक वेतात ती जावं पुरो थोड्या फावटी ते एक दुसऱ्यांक दितात पूण आयिल्ल्यो हेर संगती एका मिसांव गांवांत आमी आयकत इगर्जेक लायट जाय खंय सारण जावंक खंय बालदी जावंक जाय की आनी कितें जावंक जाय हें मिसाची वस्तू सयत काणिके वेळार हाडून येतात काणिके वेळार कित्याक आमी इगर्जेच्या उपकारा खातीर गरजे खातीर ह्या लोकांच्या गरजे खातीर खंयच्योय वस्तू हाडून येवच्यो पूण थोड्या फावटी तुमी जावं पुरो मिसाची मुस्तायकी आलतारीची वस्तू आनी पुरो हाडच्या पयलें तुमच्या विगारा लागीं इसारा खंयच्या नमुन्याची कसली जायचे म्हूण कित्याक थोड्या एका फिरगजी खावंक गेल्लो त्या फिरगजींत कितें भांगराळ नमुन्याची वस्तू एक 50 आसा सगळ्यांनी हाडून दिल्यात पूण न्हेसूंक जायनात तुमकां ती कसली वस्तू ना सारकी म्हूण खबर ना देखून तुमच्या विगारा लागीं तिसारा म्हाका एक काणीक दिवंक मोन आसा जावं एक म्हाका काल्स दिवंक मोन आसा म्हाका मिसाची वस्तू दिवंक मोन आसा ती इगर्जेक उपकाराक पडटा गी म्हूण तुमच्या विगारा लागीं पयलें वचून इसारा नाजाल्यार आमी काणी काडली उपरांत भितर दवरली ताच्या उपरांत हांगा वेदीचेर काणीक पातलायल्या उपरांत ओके हांगा काणीक दवरल्या उपरांत याजक एक ल्हानशें मागणें करता सर्वेस्परा सश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता कित्याक तुवें आमकां दिला एक गोवांचो उंडो म्हूण याजक एक मागणें करता आनी ती काणीक देवाक समर्पिता भेटोवणी उपरांत आतां हें मागणें कसलें जेजूनय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता कित्याक तुज्या हातान दिल्लो आम गोवांचो उंडो हो आमी प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान केला हे मागणें जुदेवांच्या हर एका कुटुंबांत आसचें मागणें हर एका साबाता दिसा हर एका व्हड फेस्ता दिसा चड करून पास्कांच्या तांच्या पासोवर आमी म्हणटा त्या फेस्ता दिसा कुटुंबाचो मालगोडो हें मागणें करता कुटुंबाचो मालगोडो देखून आज तें मागणें याजक करता ताची एक झळक तुमच्या घरांनी तुमकां पळोवंक मेळटा वडिलां जालीं तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयनात जेवच्या पयलें हे सोमी आमी घेवंक येच्या ह्या देणयाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता न्ही तें एक मागणें कुटुंबाच्या वडिलांनी देखून जेजूनी ताचें निमाणें जेवण करता आसतना हेंच मागणें केल्लें आमी तें थोडें बदलिलां ताची उतरां आतांच्या प्रकार बदलल्यान पूण तेंच मागणें जेजूनी केल्लें देखून आमी समजूनचें आमी ही परंपरा नवी घडल्ली न्ही जेजूच्या काळार तावणूच जेजून कितें केल्लें तेंच आमी मुखारसून व्हरता ताणें देवाक उंडो आनी वायन भेटयलो आमी तेंच भेटयते आसा देखून आमची परंपरा जेजू तावणूच येता ताचे उपरांत ह्या वेदीचेर तुमी पळयतात याजक ते सकट काणीक भेटयल्या उपरांत आपले हात धुता ताच्या पयलीं तो वायनाक थोडें उदक घालता तुमी पळयलां आनी काय कुलेरान घालचें ताचो अर्थ आसलो सुरविल्ल्या दिसांनी वायन दाट आसलो तो इल्लो पातळ करच्या खातीर पूण आतां ताका देवशास्त्राचोय अर्थ आसा जेजू देव सैम आसो तशेंच मनशा सैम आसो देखून मनशा सैमाचे ताचें रूपणें दाखोवच्या खातीर आमी ती मिसळोवणी करता ताच्या उपरांत तो हात धुता कित्याक हात धुता काणिको हाडून येता आसतना हात मेळे जातात ती रीत आसली सुरू आतां आमी थोड्योच काणिको हाडटा आतां तितले मेळे जायनात पूण याजक म्हणटा आतां आपूण धुता कित्याक बेगीनच हांव क्रिस्ताची कूड आनी रगत ह्या हातांनी घेवचो आसा देखून आपणाक शुद्ध करच्या खातीर तो परत्यान हात धुता कितली अपुरबायेची रीत आमची देखून आज आल्तारीर कितें घडटा तें गमन दिवन पळया ताचे सांगाता तुमचे लागीं एक विनंती न्ही समजोनी तुमी ह्या फेस्तांच्या दिसांनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तुमी जायतीं जाणां विविध इराद्या खातीर मिसां दितात आमी ह्या ही गरजेंत हांगा
तुमचे इरादे एनाउन्स करचे रावयला थोड्या कारणांक लागून आमी ते इरादे पूण तुमी केन्ना एक मीस दितात एक याजाक त्या इराद्या खातीर एका इराद्या खातीर ताणें मीस भेटोवंकूच आसा तो आमचो कायदो देखून चिंतया हांगाच आमच्याच मोठान 15-17 जाण आमी याजक आसा देखून 17 जाण ते 17 इराद्यां खातीर मीस भेटयतात समजल्यात न्ही 17 जाण 17 इराद्या खातीर मीस भेटयतात थोड्या फावटी वेळ आसलो घुसपट जावंक पुरो तुमी 6:30 मीस दिलां तुमी हांगा आयल्यात कांय तो याजाक 7 वरांचेर मीस करता जावंक पुरो वेळ मुखार पडिल्लो जावंक पुरो पूण आमी एक कायदो करून मीस भेटयता आनी तुमी त्या मिसा सो कितें आयवज दितात पळया दुडू थोड्यांनी चिंतचें आसा फादर घेया फादर एक मीस भेटया हे तुमकां आमच्या बोल्सांक याजकाच्या बोल्सांक एक तांतलो एक पयसो येना सक्कड आमी एकाउंट्सा प्रकार दाखल करूंक आसा ताका लागून हांव चिंता तुमकां रिसीट दितात म्हणून कित्याक हर एक रूप होय तातूंत दाखल करूंक आसा देखून जर तर आमच्या मदें अशें चिंताप आसा तें आमी काडून उडोवचें कित्याक हर एक संगती आमी एकाउंट करूंक आसा पूण म्हजो इरादो दुडवा विशयां सांगचो न्ही इरादो तुमी एका इराद्या खातीर मागूंक सांगता जावं पुरो एका सरल्ले आत्म्या खातीर जावं पुरो तुमच्या खंयच्याय अर्गां दिवच्या खातीर त्या इराद्या खातीर एकलो याजक एक मीस त्या इराद्या खातीर भेटयता समजल्यात न्ही देखून आतां चिंतया वेदीचेर दोग ते एक याजक येतात ते 3 इरादे भेटयतात तशें म्हणलें तुमी 10 जाणांनी दिलां जावंक पुरो उरुल्ले याजक खंयच्याय आनी एका मिसाक जावंक पुरो या वैयक्तीक जावंक पुरो या आमच्या फिरगजेन भेटयता आसतना तुमच्या इराद्या खातीर ते मीस भेटयतात कित्याक तो आमकां कायदो लागू जाता पातका काल लागू जाता आमकां देखून अशें कसलें अशी चिंताप आसत जाल्यार तुमच्या याजका लागीं इसारा आनी तुमचो दुबाव परिहार करूंक प्रयत्न करा उभी राहूया. दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत ती वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवीत तुला भयता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत ती वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी नव्यानाचो 500 दीस आमी संभ्रमता आनी आज आमच्या नियाळाक आमी विंसुल्लो विशय जावन आसा मोग आनी विश्वासपण आमकां सांडिना जावं. जायते फावटी आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक सोदता
जायते फावटी आमी देवाचेर भावार्थ दवरूंक सुकता, जायते फावटी आमी देवाचो मोग करूंक सुकता. तितले मात न्हय, आमी हेरांतय विश्वास दवरूंक सुकता, आमच्याच कुटुंबांतय, गोवांतय, बायलेंतय, भुरग्यांतय. आनी अशें म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, आमचे संबंद आमी मोडटा. तर मागया ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमचो संबंद आनीकय दृढ करूंक त्या देवांतय, मोगा आनी विश्वासपणा थंय तोच आमचो संबंद दृढ जावं दी आनी आम्हा सगळ्यांक त्याच देवाची आशिर्वादां लाभूं दी म्हण ह्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी तशेंच आज आमी जेजूची पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमता. आमकां सगळ्यांक आमच्या बाप्तिस्मा वेळार पवित्र स्नान मेळ्ळां आनी आज आमी नियाळ करता आसतना आमचे पवित्र स्नानाची आमकां जें कितें मेळ्ळें आसा, आमी क्रिस्तांव जाल्या आनी आज आमी नियाळ करता आसतना आमी मागया सर आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी पासून आमी क्रिस्तांव जावन जेजू क्रिस्ताक खरी साक्ष दिवचें तसलें जिवीत जियोंक जायची कृपा आनी आदार तोच जेजू क्रिस्त आमकां सगळ्यांक फाव करून दी म्हणून आमी मागया. एकडी भोवन मौन रावया, दोळे आमच्या धांपया. जायते फावटी आमी देवाच्या मोगांतावन पयस गेल्या, पेल्याच्या मोगांतावन आमी पयस गेल्या जावं पुरो. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी आमी मागया. पातकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासून भगिनी सदांच ओंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आनी शांती ताच्या इष्टाचो सारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या सर्पोलेता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वगळटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिणे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता
एकलोच तू पोती, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर आमची त्या सवा मागणी या आल्तरेर आमी भेटोवन दिवया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा, जर्दान नदींत जेजून स्थान घेतलें, पवित्र आत्मोताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थी रावंक कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दिवती नियम पुस्तकांतलें वाचप. तूं सर्वेस्पर तुज्या देवाची उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सोर उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार हे सोर आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वादी जातलोय तूं शारांत, आशिर्वादी जातलोय तूं गांवांत, आशिर्वादी जातलोय तुज्या कुडीचें पोळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवां प्रासाचीं वासरां, तुज्या इंडाचीं बोकऱ्या पिलां. आशिर्वाद जातलें तुजें दालें आनी तुजें मीळ पीठ मळपाचें आयदान. आशिर्वाद तूं भितर सरतना, आशिर्वादी तूं भायर सरतना. तुजे विरोध उठिल्ल्या तुज्या दुस्मानाक सुरेस्पर सोलयतलो आनी तूं ताका तुज्या अधीन करतलो. एका वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखल्यान पळून धांवतले. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सोर कामांचेर सुरेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सुरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. तूं सुरेस्पर तुज्या देवाचे उपादेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणे सुपत घेवन तुका बसयले प्रमाणे सुरेस्पर तुका आपणाक समर्पीत केल्ली एक पर्जा करून घेतलो. तेन्ना संवसाराचीं राष्ट्रां सुरेस्पराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतलीं आनी तुका भियेतलीं. सुरेस्पर तुज्या देवान सुपत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्या बाळांची आनी तुज्या गोरवां वस्त्रांची संख्या आनी तुज्या भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. सुरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेलें आपलें आकाशाचें घर उक्तें करतलो. तुज्या भुंयक पावत्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्लें सोर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. सुरेस्पर तुका मस्त करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर चडटलोय आनी केदींच सकला जेवचो नाय. पूण एक शर्त, हांव आज तुका दितां ते सुरेस्पर तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळून ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दितां त्या उपादेशांतावन तुवें उजव्याक वा दाव्याक घुंवचें न्हय. तुवें हेरा देवा फाटल्यान वेचें न्हय आनी तांची सेवा करची न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
तुका हांव वाकलता सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार देवाच्या भक्तानो ताची कीर्त गाया परते ताचे नाव हरसून वाडा ताची दया पळवता सदा नीत उरता काळीज मुझे उल्हासता संतोषान भरता तुका हांव वाकलता सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार तुका हांव वाकलता सर्वेस्पर देवा तुवें म्हाका निवारलोय वायटाच्या वेळार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सरगुप्तो जालो आणि बापा सोताळो गाजलो हो मुजो मोगासो पूत ताका तुमी आयका Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या तो वळू 5 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार आयलो आनी चडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो धन्या 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 5 जोडल्यान तवळ ताच्या धन्यान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा ल्हान संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली जा उपरांत 2 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो धन्या 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं पळय हांवें आनीकय 2 तालेंतां जोडल्यान ताच्या धन्यान ताका म्हळें शाबास बऱ्या आनी पातयेण्याच्या साकरा चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो ये तुज्या धन्याच्या संतोषांत वांटेली जा शेकी 1 तालेंत घेतलो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो धन्या तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें वंपूंक नातल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसटूंक नातल्ले कडेन तूं आरायताय त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें धर आतां तुजें तुका पावलें नसत्या आनी आळशी नौकारा धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें वंपूंक नातल्ले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसटूंक नातल्ले कडेन हांव आरायतां म्हूण तूं जाणा आसुल्लो इमू तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालो नाय हांव पाटी येतस मुझे म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय खाणगेया देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया कित्याक आसलेल्याक भरोवन वमतसर सडीत दितले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो
मोग आनी विश्वास पोन तुका सांडिना जावं. पयल्या शतमानांत जायते जण क्रिस्ता खातीर मार्तीर मेले. थोड्या जणांची मार्तिरांचे जिवीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें जावन आसा भाग्यवंत परपेत्वा. तुम्ही भाग्यवंत परपेत्वा विशयान तुम्ही आयकलां जावंक पुरो. लदिने वेळार भाग्यवंत परपेत्वा आनी सिसिलिया हांचे विशयान तुम्ही आयकलां जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ती एक अनभावर्ती स्त्री जावन आसली. आनी अशें अनभावर्ती स्त्री जावन आसतना धर्मदुतांत हांवन जायत्या जेजूच्या शिशांत हांवन तिने जेजू विशयांत आयकलें. जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तिने आयकलें आनी अशें तिका उर्बा आयली. हांवें एक क्रिस्तांव जावंक जाय, क्रिस्ताक हांवें वेंगूंक जाय अशें चिंतना तिच्या मोतींत येतात. आनी अशें ती अनभावर्ती जावन आसली आनी क्रिस्तांव धर्माक ती वेंगता. आनी आमकां कळीत आसा पयल्या शतमानांत क्रिस्तांवांचेर जायतो हल्लो जाता आसलो. जायते कश्ट क्रिस्तांवांक भोगूंक मेळटा आसले. तितले मात न्हय, जायते जाणांक धर्न क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणा खातीर तांकां बंदेंत घालता आसले. आनी अशें भाग्यवंत परपेत्वा ती क्रिस्तांव जाल्ल्या कारणा खातीर तिकाय धरतात आनी तिका बंदेंत घालतात. आनी अशें बंदेंत आसतना तिचो अनभावर्ती बापूय तिका मेळूंक येता. आनी परपेत्वा लागीं म्हणटा, परपेत्वा तुका कित्याक जाय क्रिस्तांवजिणी? तूं क्रिस्तांवजिणी सांडून आमच्या धर्माक फाटीं ये. तुका कित्याक जाय ही शिक्षा? तुका कित्याक जाय हे कश्ट दूख सक्कड सांडून आमच्या धर्माक तूं फाटीं ये म्हणून तिचो बापूय तिचे लागीं विनंती करता. ते वेळा परपेत्वा म्हणटा, बिलकुल ना, हांव म्हज्या क्रिस्ताक सांडून हांव फाटीं येना. ते वेळा तिचो बापूय रागार जाता आनी शीदा घरा येता. परपेत्वा काजारी जावन आसलें. तिका एक ल्हानशें एक दुदाचें बालशें आसलें. पूण तिचो बापूय घरा येवन एक उपाय करता. तिच्या बालशाक तो काण घेवन शीदा त्या परपेत्वाच्या जाग्यार तो येता आनी म्हणटा, परपेत्वा हे ल्हानशा दुदाच्या बालशाचें तोंडपुणी पळोवन तुजो क्रिस्तांव धर्म सोडन तूं फाटीं येताय गी. ते वेळा परपेत्वा म्हणटा, बिलकुल ना, हांव म्हज्या क्रिस्ताक सांडून फाटीं येना. हांव मेल्यारी हांव जियेल्यारी क्रिस्ता खातीर. ती म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पळया कितलो मोग पळया जेजू क्रिस्ताचेर, कितलो विश्वास पळया तिका त्या जेजू क्रिस्ताचेर. तितले मात न्हय, भाग्यवंत अंत्यकोसो इनास हाचे विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. आदल्या काळार पयल्या शतमानांत भिरांकूळ शिक्षा फोव आसली क्रिस्तांवांक. वागाच्या तोंडांत घालचें जावं दी वा गोमटी कातरचें जावं दी, जाय पुरती शिक्षा भिरांकूळ शिक्षा तांकां फोव आसली. आनी भाग्यवंत इनासाक एक दीस वागाच्या तोंडांत घालूंक वर नासलें. आनी अशें वागाच्या तोंडांत घालूंक वर नासतना ताच्या बगलेन आसच्या सोजेराक तो म्हणालो, पयलें एक फावटी म्हाका त्या वागाच्या तोंडांत तुमी घाला. कित्याक म्हळ्यार त्या वागाच्या तोंडांत म्हजें मांस वांटून जेजू क्रिस्ताक एक उंडो जावन बदलूंक जाय आनी म्हजें रगत त्या वागाच्या तोंडांत वांटून जेजू क्रिस्ताक एक दाका सोरो जावन बदलूंक जाय म्हणालो. पळया म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, ताचो मोग पळया त्या जेजूचेर, ताचो विश्वास पळया त्या जेजूचेर. तितले मात न्हय, भाग्यवंत लॉरेन्स हाच्या विशयांत आमी आयकलां जावंक पुरो. तो म्हणालो ताका कायलेर बाजून आसलें आनी अशें बाजून आसतना तो ताच्या सोजेरांक म्हणटा, एका कुशीन बाजून जालें आनी एका कुशीन तुमी परतून घाला. पळया म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तांचो मोग पळया, तांचो विश्वास पळया त्या देवाचेर. आज आमी जेजूची पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमता. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळां. तुमकां सगळ्यांक बाप्तीज मेळ्ळां गी? आनी थोड्यांक डावट मेळ्ळा की ना गी म्हणून. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नान मेळ्ळां न्ही गी? त्या पवित्र स्नानांत आमी कितें जाल्या? देवाच्या कुटुंबांत आमी एक जाल्या. त्याच त्रिंदादीच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळ्यान आमी देवाच्या कुटुंबांत एक जाल्या. न्हय, देवाच्या कुटुंबांत मात्र देवाच्या मोगांत आमी एक जाल्या. देवाच्या मोगांत आमी एक जाल्या. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमकां सगळ्यांक क्रिस्तांव म्हूण वलयलां. आज आमी सगळे क्रिस्तांव.
क्रिस्त हांव क्रिस्त असल्यार मात्र म्हाका अस्मिताय आसची, म्हाका आयडेंटिटी आसची. जर तर म्हजें थंय क्रिस्त ना हांव कोणूच न्हय, हांव सोरलो. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो 10 वर्सां तावन 20 वर्सां तावन 30 वर्सां तावन 40-50 वर्सां तावन आमी क्रिस्तांव जिणी जियेवन आसां. तर आज आमी नियाळ करया, आमच्याच क्रिस्ती जिविताचेर आज नियाळ करया. आज म्हजें जिवीत कशें आसा, आज म्हाका देवाचो मोग आसा गे. आज म्हाका हांवें त्याच देवाचेर विश्वास दवरला गे. आज आमी नियाळ करून पळोवया. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी भोव अपुरबायेन आमी आयकलें पयल्या वाचप. तातूंत सर्वेस्पोर देव म्हणटा, जर तूं म्हजें उतर पाळशी जाल्यार, जर तूं म्हजें उपदेश पाळशी जाल्यार, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं चलशी जाल्यार तुका हांव वयर उबारतलो आनी तुजें जिवीत हांव आशिर्वादीत करतलो, तुजें सगळें आशिर्वादीत जातलें. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जर तर आमी देवाचें उतर पाळटां, जर तर आमी त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतां, त्या देवाचे उपदेश आमी पाळटां, आमचें घराणें, आमचें कुटुंब, आमचें आस्तबदी, आमचें योजन, आमचें वावर सगळें आशिर्वादीत जातलें. बायबलांतले 3 दाखले हांव तुमचे मुखार दवरतां. पयलें जावन अब्राम. अब्रामाक एक पूत आसलो आनी देव कितें म्हणटा, तुज्या पुताक म्हाका होंबले भेटोवन दी. पळया, अब्राम 4 जाणांक नीत करचो मनीस, सतान आनीक भोवपुरबायेचें जिवीत तो जिवन आसलो आनी तितलें मात न्हय, समाजीन ताका गौरव आसलो, मान आसलो आनी ताका आतां कितें करता, देव ताची परिक्षा करता आनी त्या उतर प्रेर ताका एक पूत फावो केलो देवान. आतां देव कितें म्हणटा, त्याच पुताक तूं काण घे आनी म्हाका होंबली भेटोवन दी. पूण अब्राम बावडो तो देवाचो मोग करनासलो, देवाचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी त्या कारणा खातीर तो कितें करता, कांयच फाटी मुखार करिना, ताच्या पुताक काण घेता आनी होम बली भेटोवंक तो वेता आनी ताचें जिवीत कितें जालें, आशिर्वादीत जालें. देवान म्हळें, आकाशाच्या त्या नखेत्रा परी आनी येळेरासच्या रेवे परी हांव तुजी संतत वाडयतलो आनी तो आशिर्वादीत जालो. तितलें मात न्हय, जोब पात्रियाकाच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा, जो बी आशिर्वादीत जालो. पळया, ताका देवान सक्कट दिलें, जाय पुरतें आसलें ताचे कडेन, पूण देवान ताची परिक्षा केली. देवान जें कितें जोबाक दिल्लें तें सक्कट पाटी काण घेतलें आनी ताका मारेकार पिडा धाडलें आनी तो पिडेंत पडलो, कश्टो नासलो. ताचे बायलेन म्हळें, तुज्या देवाक तूं शिराप माग आनी तूं मोर म्हणाली ताची बायल. ताच्या इश्टामंतांनी ताका सांडलें, तांणी केपडां एकलो, तुजो देव कसलो देव साहिबा. तांणी केबडायो केल्यो म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. पूण जोब त्याच देवाचेर विश्वास दवरता आनी ताका देव आशिर्वादीत करता, दोडत्या मापान ताका आशिर्वादीत करता. नव्या तेस्तमेंतांत एक अपुरबायेची स्त्री आसा, मोरी माय. पळया, देवदूत तिचे सरशी आयलो आनी म्हणालो, तूं एका पुताक प्रसूव जातली. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एक अपरिचीत व्यक्ती मोरयेक येवन सांगता, तूं एक पुताक गर्भे जातली. दादल्याचो संबंध नासतना कशें प्रसूव जावचें, एक असाध्य. चिंतपाक आमकां कळीत नातलें, राजावांक मेकोवंक जायना तसलें. हे सगळें मोरी कितें करता, खाण घेता तिच्या देवाचेर आसलेल्या त्या विश्वासपणाचेर, देवाचेर आसलेल्या त्या मोगाचेर तिका हें सगळें करूंक साध्य जाता. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमी चिंतून पळोवंक जाय, कितल्या मापान आमी देवाचो मोग करनासाव, कितल्या मापान आमी त्या देवाचेर विश्वास दवरनासाव. पळया, आमच्या देवाचो मोग 24/7. देव आमचो मोग करनास रावता, आमचो मोग करनास रावता. त्या देखून एक अपुरबायेची सांगणी आसा, आमी वारें नासतना 3 वा 4 मिनटां आमी वानशेत खंय, वारें नासतना 3 वा 4 मिनटां आमी वानशेत खंय. पूण देवाचो मोग, देवाचो कोकुळट नासतना 1 सेकंड आमकां वाचूंक जायना, 1 सेकंड आमकां वाचूंक जायना. म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो, देवाचो मोग 24/7. देव आमचो मोग करनास रावता. त्या देखून जुआंवच्या वंजलांत अध्याय 3 वाक्य 6 देवाचें उतर म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जावच्याक न्हय, बगर ताका सतमंतल्याक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर. तितलें मात न्हय म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 35 देवाचें उतर म्हणटा,
कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगांत हांव वेगळी करूंक शकत आमचे कश्ट आमचे दूख जेवणा खावणाचो तत्वार कोणच आमकां देवाच्या मोगांत हांव वेगळी करूंक शकना कित्याक देवाचो मोग शाश्वत मोग देवाचो मोग 24/7 म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो पळया एक आवय तिच्या पुताचो बो अपुरबायेन ती मोग करता ल्हान व्हड करता पालन पोशण करता आनी जें कितें पुताक जाय तें सक्कड दिता कित्याक आवय त्या पुताचो मोग करता जर तर पूत प्रायेर वाडलो आनी आवयक सोडून परगांवाक गेलो ताचें जिवीत तो आरंभ करूंक गेलो त्या आवय थंय त्या पुताचो मोग उणो जायना कितेंच उणो जायना तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या देवाचो मोग अपरिमीत मोग शाश्वत मोग जर तर आमी पातक करता आमी अस्कत मनशां देवा तावन आमी पयस वता आमचो देव आमचो मोग करून रावता त्या देखून पळया वंजेलांत आमी आयकत जेजू 9 बोकऱ्याक सांडून एका बोकऱ्याच्या फाटल्यान तो वेता कित्याक म्हळ्यार त्या बोकऱ्याचो ताणें मोग केला तशीच आमी जायते फावटी आमी त्या एका बोकऱ्या बरी जाता त्याच बोकऱ्या बरी आमी धांवून वेता जावंक पुरो पातक करून पूण म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमचो देव मोगाचो देव तो मोग करता तर आज आमी चिंतून पळोवया आमचो मोग आनी विश्वास त्या देवाचेर आमी दवरला गे जायते फावटी आमकां कश्ट येतना जायते फावटी आमकां दगदगणी भोगोवंक मेळटा आसतना जायते फावटी आमच्या बिझनसांत आमकां लॉस जाल्ल्या वेळार आमकां देवाचो मोग जाय म्हूण आमकां भोगता आमच्या लागीं आस्त बुदीक आसा जावंक पुरो आमच्या लागीं दुडो आसा जावंक पुरो आमच्या लागीं सक्कड आसा जावंक पुरो बरी भलायकी आसा जावंक पुरो ते तर आमकां देवाचो उडास येना एकलो म्हज्या लागीं म्हणालो फादर म्हाका देवाची गरज ना फादर कित्याक म्हाका सक्कड आसा म्हजे थंय कित्याक म्हाका देव जाय म्हाका देवाची गरज ना म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां देव जाय केदळा आमचो विश्वास चडटा देवाचेर आमच्या बिझनसांत आमकां लॉस जाल्ल्या वेळी डॉक्टराच्या आस्पत्रेंत डॉक्टरान आनी मुखार म्हजे लागीं कांयच करूंक जायना आय एम व्हेरी सॉरी म्हळ्यार तक्षण आमचो विश्वास चडटा आमचो मोग चडटा देवा थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी नियाळ करूंक पळोवंक जाय कितल्या मापान आमी त्या देवाचो मोग करनासा तितल्या मात न्हय जायते फावटी आमी पितीसपण आदरता जायते फावटी त्या देवाच्या मोगांत आमी पयस वेता एकली स्त्री म्हज्या लागीं येवन म्हणाली फादर म्हज्या कुटुंबांत जाय पुरते कश्ट आसात फादर म्हज्या कुटुंबांत ना समाधान फादर आनी अशें म्हणून ती स्त्री निमाणें म्हणाली फादर थंय एकलो व्यक्ती आसा खंय तो उदकांत माती गावन किरोवन दिता की फादर आनी तो तें पियेल्यार आमचे कश्ट नश्ट सक्कड परिहार जाता खंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आमचो भावार्थ खंय गेलो आमचो विश्वास खंय गेलो आमचो मोग खंय गेलो त्या देवाचेर आमी जायते फावटी अस्कत जाता त्या देवाच्या मोगांत आमी पयस धांवता तितलें मात न्हय जायते फावटी आमी पितीसपण आदारता जायते फावटी आमी कितें करता वस्तूचेर आमी पातयणी दवरता देवान रचल्या सर वस्तूचेर आमी पातयणी दवरता रचल्या देवाक आमी विसरता म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सकाळी मिसाक आमी येता जावंक पुरो सांजेच्या आमी बोटांगारा वेता त्या देखून मालगड्यान सांगली एक अपुरबायेची गाद म्हाका उडासाक येता ती कित्याक म्हळ्यार खांकेंत देंवसार जिबेर कुमगार खंय खांकेंत देंवसार जिबेर कुमगार जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत असलेंच जावंक की पुरो तर आज आमी नियाळ करया कितल्या मापान म्हाका देवाचो मोग आसा कितल्या मापान हांवें त्या देवाचेर विश्वासपण दवरला तितल्या मात न्हय हांव पेल्याचो मोग करूंक सुकला जायते म्हज्या काळजांत राग आसा मोसोर आसा हंकार आसा जावंक पुरो आनी हें सक्कड दवरन म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक म्हाका जाता की जायना म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी जायत्यो रित्यो आमी करता जावंक पुरो जायते मीस आमी आयकता जावंक पुरो आराधना आमी करता जावंक पुरो रजार आमी करता जावंक पुरो मागणे तेर्स आमी करता जावंक पुरो जर तर आमच्या काळजांत मोग ना जर तर आमच्या देवाचेर आमी विश्वास दवरना हें सक्कड कितें फायदो त्या देखून नावार्दीक फिलॉसॉफर तत्वज्ञानी निशे अशें म्हणटा हांव सक्कड क्रिस्तांवांचेर बीन मोर पावता कित्याक म्हळ्यार सक्कड क्रिस्तांव मिसाक वेतात आनी तशेंच फाटीं येतात तांचे थंय बदलावण ना म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो आज आमी चिंतून पळोवया कितल्या मापान हांव त्या देवाचो मोग करनासा कितल्या मापान हांव त्या देवाचेर विश्वास दवरनासा कितल्या मापान हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करनासा आनी हें नियाळ करूंक आज आमी सांगात आयल्या मायकल एंजलो हाच्या विशयान तुमी आयकलां जावंक पुरो नावार्दीक पिंतूरकार
आणि अशें आसतना एक दीस एका याजकान ताच्या इगर्जेंत ताका पिंतुरां सोडूंक आपयलें. आणि अशें तो आयलो मायकल एंजलो त्या याजकाच्या आपोवण्याक तो आयलो आणि ताका याजकान म्हळें, पाद्रबान म्हळें, आमच्या इगर्जेच्या भोंवतणी तुवें कितें करूंक जाय, वांजेलांत आसली सर ओपार जावं दी, जेजून शिकयलें शिकोवन जावं दी, तुवें एका कुशीन धांवन सोडोवंक जाय. मायकल एंजलोन आरंभ केलें, एका कुशीत धांवन पिंतूर सोडोवंक आरंभ केलें. बायबलांत असली सर ओपारी जावं दी, जेजून शिकयली सोडून, जेजून दिल्ली शिकोवन जावं दी, सर ताणें एका कुशीन धांवन आरंभ केलें. आणि अशें आरंभ करन ताणें सर पिंतुरां बिडसून ताणें मूख दिलें. आणि अशें ताणें केल्या उपरांत जायतो लोक हरिहरीने आयलो ताचें तें पिंतूर पळोवंक. आणि अशें जायतो हरिहरीने आयलो लोक ताका शाबासकी उसारून म्हणालो, मायकल एंजलोन भरपूर बायेन पिंतूर सोडयलां. आणि अशें आसतना एक मानेस्त तें पळोवंक येता. मायकल एंजलोन सोडयलें तें पिंतूर पळोवंक तो येता. आणि अशें पिंतूर पळोवन तो म्हणटा, भरपूर बायेन मायकल एंजलोन भरपूर बायेन पिंतूर सोडयलां, पूण तातूंत एक शिकोण मात्र जेजून दिल्ली एक शिकोण म्हाका पळोवंक मेळोंक ना. तो शिदा कितें करता, मायकल एंजलोच्या घरा वता आनी मायकल एंजलो लागीं विचारता, तुवें कित्याक भरपूर बायेन सोडयलाय, भरपूर बायेन तुवें पिंतूर सोडयलाय, पूण एक पिंतूर मात्र म्हाका पळोवंक मेळोना. मायकल एंजलो म्हणालो, खंयची ती पिंतूर? दुस्मानाक बोगसूनचें हें पिंतूर म्हाका पळोवंक मेळोना. ते वेळा मायकल एंजलो म्हणालो, कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या भावाचेर रागार आसा, त्या दुखून म्हाका तें पिंतूर सोडोवंक जावना म्हणालो. म्हज्या भगतच्या भावनान भयणीनो, जर तर आमच्या काळजांत राग आसा, मोसोर आसा, अहंकार आसा, आमी करन कितें फायदो? मागणे रजार मीस भेटोवन कितें फायदो? आमच्या लागीं जायना. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी देवाच्या मोगांत रावंक प्रयत्न करया, एकामेकाच्या मोगांत रावंक आमी प्रयत्न करया आनी अशें आमचें जिवीत बांदून हाडया. दोन पापा साहिबाच्या जिवितांत जाल्लें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पापा साहिब पियूस दावो हाच्या जिवितांत जाल्लें घडीत. एक दीस पापा पियूस दावो ताच्या सक्कट कार्दिनालांक काण घेवन एक भाशण करनासलो. आनी अशें भाशण करनासतना ताणें एक सवाल विचारलें सकल कार्दिनालांक, आमच्या पवित्र सभेंत कितें उणें पडलां? आमच्या इगर्ज मातेंत कितें उणें पडलां? ते जाल्यार जायते कार्दिनाल उठोवन म्हणाले, आमचे पवित्र सभेंत इगर्ज्यो उणें पडल्यात, आमच्या पवित्र सभेंत इस्कलां उणीं पडल्यात, आमच्या पवित्र सभेंत जायते धार्मीक भाव भयणी उणें पडल्यात, आमच्या पवित्र सभेंत याजकाचे वस्तें घर उणी पडल्यात, अशें म्हणून जायत्या कार्दिनालान जाप दिली. पूण पाप पियूस दाव्याक समाधान जालें ना. ते जाल्यार तो उठोवन म्हणालो, आमच्या पवित्र सभेंत, आमच्या इगर्ज मातेंत जेजूच्या मोगाक लास्टची कुटुंबां उणी पडल्यात म्हणालो. आमच्या पवित्र सभेंत जेजूच्या मोगाक लास्टची तसली कुटुंबां उणी पडल्यात म्हणालो म्हज्या मोगाच्या भवनान भयणीनो. आनी दुसरें घडीत जुआंव पावल दुसरो भाग्यवन जुआंव पावल दुसऱ्या जिवितांत जाल्लें घडीत तो नव्यान चुनायत जावन ताच्या माय गांवांक पोलंडाक तो भेट दिवंक येता. आनी अशें भेट दिवंक गेल्या वेळार थंय जायतो लोक ताचे सरशी येता आनी म्हणटा, पापा साहिबानो, तुमी आमच्या गांवाक आयल्यात, माय गांवाक तुमी आयल्यात, तुमकां कितें आमी गिफ्ट दिवंक जाय? जायते जाणांनी म्हळें, पापा साहिबानो, तुमच्या मिसावा वेळार तुमकां पयशाची कुमोक जायची जाल्यार आमी तुका दिता, तुमकां मुस्तायकी जायची जाल्यार आमी तुमकां दिता. ते जाल्यार पाप साहेब उठोवन म्हणालो, म्हाका एक अपुरबायेची काणीक तुमी दिवंक जाय. ती काणीक कितें म्हळ्यार, म्हाका एक कुटाम जेजूच्या मोगाक लासचें तसलें कुटाम, जेजूचेर विश्वास दवरलें तें कुटाम म्हाका तुमी काणीक जावं दिया म्हणालो. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज आमी नियाळकन पळोवया, आज आमच्या कुटुंबांत विश्वासपण आसा गे, आज आमच्या कुटुंबांत देवाचो मोग आसा गे. आज आमी नियाळकन पळोवया. आज तशेंच आज आमी परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागता. आमची लागशिल्ली आमच्या कुटुंबांतली जायतीं जाणां परगांवांत वावर करनासा जावंक पुरो. आज आमी तांच्या पासून मागता आसतना एक घडीत म्हज्या उडासाक येता म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो. एकलो भाव तो म्हणालो म्हज्या लागीं येवन,
फादर हांव 30 वर्सां परगांवांत वावर करनासलो फादर. आनी अशें 30 वर्सां वावर करनासतना वर्साक एक फावटी फादर हांवें कुटुंबाक भेट दिवचें आसलें. 2 म्हयने हॉलिडे काण घेवन हांव घरा येता आसलो फादर. पूण म्हाका फादर म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यांक थंय मान गौरव मेळना फादर. म्हजें बायल म्हाका कॅरच करिना म्हणलो म्हज्या लागीं आनी गळगळ्या रडलो म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ती सकड आमच्या कुटुंबा खातीर वावर करता जावंक पुरो, घाम गळयतात जावंक पुरो. आज तांचे पासून आमी मागोवंक जाय. तर भाग्या आमच्याच कुटुंबांत हांव पयस गेल्या परगांवांत वावर करनाच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून तांचे आशिर्वाद, तांचें काम आशिर्वादी जावं दी, तांचे हर एक कुटुंब आशिर्वादी जावं दी. आनी अशें आमचो मोग आनी विश्वास पळोवन त्याच देवा थंय सोडून दी म्हण त्याच बाळका जेजू लागीं आमी मागया. कित्याक बाळका जेजून असं सांगलें आसा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड तूं हांव तुका आशिर्वाद दिता. त्याच देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरन, पातयणी दवरन, विश्वास दवरन आमा सक्कड आंगा जमल्या. तर मागया त्याच बाळका जेजू लागीं आमचो मोग सोडून आमचे विश्वास देवाचेर विश्वास आनीक सोडूंक जायची कृपा आनी आदार ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. मागता आमी तुझी भुरगीं घेवून सोम्या घेवा तुझे संगी आज भेटता आनी तोबी गोवा उडो वायनाची कास चिनी आमची करू पोवी जाऊ सोडांचो सोम्या खाली गेली. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नके पुरुषादा वाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा तुझ्या पुरबायेच्या पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेडवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतो आमची पातकां धुवन वसून दी. आमच्या सोडूनदारा जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सरकळ्यांनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र खुणा पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें परगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोस आसा म्हूण आमी सत मानूंक सरगडतावन तुजो तळो आयकोंक दिलोय. परव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिक्षीत केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवदूताचें गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
कृपारासो सर्वेस परतू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगळी तुकाचे जय सर्वेस पोराचे नावी येतात ताकाचे सगळी तुकाचे जय सगळी तुकाचे जय. बापा क्रोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उदासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनः जीवन म्हणून आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही वदरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटा पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां वार बरी देवाची मेळ सांगाती भगिवन धर्मदत्त आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडोनदाराची आज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे जे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्यांक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नेत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सगळे आसो. माये मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले, आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची कापूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. त्याच देवा थंय मोग दवरूंक आनी तशेंच विश्वासपणान जियोंक आपोवणी दिता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोगोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजुये काळजान म्हज्या धादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या. जिये हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड रेगान. हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या. जिये हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड रेगान. वंकारांत हांव सोम्या सासवता, वाडती सनासतना कश्ट जाता. प्रकाश तुजो तुकायेन वांगड, हात धर म्हजो म्हाका चलय. हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनांत तुज्या. जिये हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड रेगान.
विश्वसोर मनशा काळजान भरला आशा देवीरात सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुमारा आय प्रार्थना प्रेमा खाती अदमी काणार ये जेजुये काळजान मुझ्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुझ्या जिये आमी संसार माया मोगान कृपा म्हाका उडत रेगा हे जेजुये काळजान मुझ्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुझ्या जिये हांवें संसार माया मोगान कृपा म्हाका उडत रेगा प्रार्थुया. कणवल्या बापा, तुझ्या भुरग्याच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागताव. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसात. मोगाचनो आज 995 दीस प्रत्येक जावन परगांवांत काम करच्या आमच्या भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे मिसाचें बलिदान आनी भोव अर्था बरीत उतरांनी आयचो नियाळ आमकां दिला. बाप जोझेफ डिसोजा प्रस्तुत होंडावरांत ते वावर दिवन आसात आमचेच कार्मेल इतिहासाक. हांगासर येवन ह्या 9व्या दिसांनी ते आमच्या मदगांत आसात. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी तशेंच आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप जोझेफ तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाळूक जेजूची मिसनार आशिर्वादां तुमचे वयर तुमच्या याजाकी जिविताचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर. 6 भेटवणी केल्ल्या दोगां याजाकांकी देव बरें करूं. ह्या दिसांनी कोणाकी कुमसार जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशेल्यान पाद्र्या याजाक कुमसारीक बसल्यात. तुमी थंयसर वचून कुमसार जावचें. मिसाचें बलिदान आखीर जाल्ले उपरांत हांगासर येवकरिसाचें आराधन आसतलें. तशेंच आमच्या जेवणा स्थलांत जेवण तयार जालां. तुमी घरा येवच्या पयलें जेवण सेवनूच घरा वेचें. तुमकां सर्वांकी एक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां स्वरुपी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्पदेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशा भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावची येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो.
पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां सर आमची त्या सवा मागणी त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मागया आज प्रत्येक रितीन परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत दीस रात लेखीन आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर कुटुंबाच्या उदरगते खातीर ती कश्ट काडनासात तांचे पासत आमी मागया तोच बाळक जेजू तांचो वावर तांची योजन तांचें काम सगळें आशिर्वादीत करून दी म्हूण आमी मागया जायती आमची बावडां परगांवांत वावर करनासलीं तांकां कश्ट आसात दूख आसात समस्या आसात तांकां समाकट काम ना जावंक पुरो हें सगळें कश्ट दूख त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया तशेंच आमी मागया आमच्या कुटुंबा बसत आमच्या कुटुंबांनी देवाचो मोग उणो जाला जावंक पुरो देवाचेर विश्वास आमी सांडला जावंक पुरो देवाचो मोग आनीक सोडूं दी देवाचेर विश्वास दृढ जावं दी म्हूण आमी मागया आमचे कुटुंब आशिर्वादी जावं दी आमच्या घराणें आमचो जागो आमची भुरगीं बाळां आमचें काम योजन सगळें ह्या घडये आशिर्वादीत जावं दी म्हणून त्याच बाळका जेजू लागीं आमी मागया सांगात आमी म्हणया ए भागवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आळच्या पेतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातळीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारान जावं आनी देव सोपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्चें जेजो आनी देव सोपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्चें जेजो आनी देव सोपूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुश्चें जेजो आनी देव सोपूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी काण आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वळणुच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर जायत्या आशिर्वादांनी भरलां एकडी पूण मौन रावया सर बरेपणा खातीर बाळका जेजूक काळजांत धांवन आमी अर्गां दिवया उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणुया ए भो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुलती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी
सर क्रिस्तांव तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडोवन दीत सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवेरो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना.